फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान वॉर्ड काउन्सिलर आणि थळाव्यांक बरोबर घेऊन हायवेचे इन्स्पेक्शन केले। जय वाठारातले उदक व्हावून वचपाची वाट आसा थंयच पुलाच्या तोंडार वेस्टर्न बायपासाचे काम चल्ला। मुगुलच्या थळाव्यांनी कलवटाच्या मुखार खांबो येवपाचो आसा ते विशीं लोकांनी चिंता उक्तायली। आमदार विजय सरदेसाय ह्या संबंधात अधिकाऱ्यांकडे उलयलो। उदकाक मेकळी वाट दवरपाक जाय हाची ताणे अधिकाऱ्यांक जाणविकाय करून दिली। उपाय सुचयला, ऐकात। बायपास ऑन स्टिल्स फॉर द फातोड्डा सेक्शन हे काम चालू हांगा स्थानिक काउन्सिलराचे आणि लोकलांचो एक इश्यू असो आशिल्लो की स्पेस बिटवीन द रोड एंड द अपकमिंग पिलर कॉलम स्टिल्स ताजे स्पेस कमी आहा थंय कितें क्लॉगिंग जातलें आनी उदक डिस्चार्ज जावचो ना हो तांकां भंय आहा। बेसिकली बायपास ऑन स्टिल्स केला कित्याक दिस इज प्रोन फॉर वॉटर लॉगिंग। इट इज अ लो लाइंग एरिया वेर वॉटर फिल्स इन द मॉन्सून, सो हाजो बेगीन डिस्चार्ज जावंक जाय उदकाचो और क्लियर जावंक जाय उदक हो हेतू आहा। सो तें करपाक आतां जर आमी पिलरूच चेंज केलो जाल्यार इट्स दे हॅव टू गो बॅक टू द हाय कोर्ट एंड इट्स अ कोर्ट मॉनिटर थिंग एंड देर आर टू मेनी कॉम्प्लिकेशन्स। सो अदर वे इज टू मेक एन एडिशनल कल्वर्ट हियर which will divide the water and get clearance, which the Highways Division has agreed to. Division 6, Armstrong is also here with us, and they will be done. I warned the contractor that he has to have proper signals here. This is a main road to an iconic beach in South. Possibility of accidents is very much there. ताजे ताणे अलर्ट्स बिलर्ट्स हे ते बॅरिकेडिंग बी करपाक जाय ते करना जाल्यार काम स्टार्ट करनाका म्हणून सांगितलें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।